बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याक जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. देव जावन आसा आमच्या जिविताचो ओरूंक आनी शेवट, पूण ताका जाय आमी सदांच जिवी आसलोली. त्या पासत आयचो विशय जिव्यांचो देवतो, ताका सोगलीं जिवी. त्याच बरोबर आयज साद्या कालाच्या 32व्या आयतारान आमी महाधर्म प्रांतीक वेदी सेवकांचो आयतार पाळटाव आनी तेन्ना खेरीत भाशेन वेदी सेवकां पासत देवाक विनोती कोत्ता. तर वेदीची सेवा आमची वेदी सेवक लागशिल्ल्यान कोत्ता आसतना आमी आमचें जिविताची वेदी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमचो आवडो बापाक उबारुया. आमचो देव जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय, आनी ताका आमी सगळीं जिवी हें सोडकून घेवन ह्याच देवाक आमी वाखाणूंक दिनवासूंक आयल्या. आनी आयज खेरीत भाशेन वेदी सेवकांचो आयतार, वेदी सेवकांची सेवा करतले वेदीच्या सगळ्या सेवकां खातीर देवाक दिनवासुया. ही सेवक जावप म्हटल्यार वेदीची जेजूची सेवा करप. तर ही सेवा करूंक आमच्या भुरग्यांक उमेद उर्बा आमी दिवया. तांकां मिटिंगेक धाडुया, तांकां हे भाशेन वेदीची सेवा करूंक सोयीक दिवया. आनी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तयार जावया. सुम्या जेजू, हांव एक धर्माचो वडील कसो म्हजी वागणूक जिवीत दितल्या बऱ्या स्वभावाची आनी बऱ्या देखीची जावंक ना. खेरीत भाशेन वेदी सेवकांक आमी दुखयल्यात आनी तांकां उर्बा दिवंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. क्रिस्ता जेजू आमच्या कुटुंबात आमकां भुरगीं आनी तरणाटीं फाव केलीं, पूण कुटुंबाची वडील कशी तांकां
तुजे वळखीन आनी मोगान वाडोवंक आमी चुकल्या. जायते पावटी संवसाराचीच वाट आमी दाखयल्या. हाचे वरवीं देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांनी उणी जाल्यात. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू हांव एक वेदी सेवक कसो हांवें सगल्यांचे बरेपण चिंतूंक ना. आप स्वाती जाला सगळें हांवेंच करचें, सदां हांवूच वेदिशी आसचो, हे तरेन हांवें दुसऱ्यांक सुयेक दिवंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बेस दिनवासण्याचें भेटयलेलें आसा. आयज वाडदीस मायकल मोझस फेर्नांदीस. बरी भलायकी, बरो येस जिवितांत ताका मागुया. आनी तशेंच वेदी सेवकांचो उगडास करून सगळ्या वेदी सेवकां खातीर मागुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या खोणवाड्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशा आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
म्हाका बेवाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. आपले आवय बरोबर 7 भावांक कैदी केले. सोमूट आडवारता ते दुकराचें मांस खावचें न्हय म्हूण सोयती आनी जेरमोण मारून राजा तांकां बोळ करतालो. हेरां सगल्याच्या नांवान एकल्यान म्हणलें, तूं आमचे कडेन विचार करून कितें जाणा जावंक सोदताय? आमच्या पुर्वजांचे कायदे मोडचे परस आमी मरूंक अदीक कबूल आसांव. आपलो निमाणो सुस्कार सोडटाना दुसऱ्यान म्हणलें, क्रूर मनशाक, ह्या जिवितांतलें तूं आमकां काडून उडयशी, पूण प्रितुमेचो राजा आमकां सासणाच्या जिविताक नव्यान जिवोवन कोत्तलो, कित्याक ताचे कायद्या पासत आमी मरतांव. ताचे फाटल्यान तिसऱ्याक कोश्टावून राजा आनी चाकोर आपूण मौजा मारताले आनी जीप दाखय म्हूण मागलोले देखून ताणें ती रोखडी भायर काडली आनी काळजीदारपणान आपले हात उबारले आनी ही मान फावो आसलोली उतरां म्हणली. स्वर्गानूच हे सांदे म्हाका दिले. ताचे कायद्या खातीर हांव ते सोडून दितां. ताचे कडचे हांव ते परतून घेतलो म्हूण म्हाका बरवासो आसा. त्या तरण्या भुरग्याचें काळजीदारपण आनी इतल्या कोश्टांची बेपरवा केली ती पळोवन राजा आनी ताचे सेवक अजाप जाले. हो मरतोच तांणी चवथ्याक तेच कोश्ट दोग दिले. मोरच्या वेळार तो सुस्काल्लो. देव आपणाक नव्यान जिवोवन कोत्तलो म्हूण बरवासो धरून मनशाच्या हातान पडून मरूंक अदीक व्हडलें भाग. पूण तुमकां जाल्यार पुनर्जिवनपण आसचें ना, नवें जिवीत ना. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जावं दी. तुजें दर्शन घेवन सर्वेस्परा आमी दादोशी जाल्या. सगळीं म्हणुया, तुजें दर्शन घेवन सर्वेस्परा आमी दादोशी जाल्या. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंठाचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब, तुजें दर्शन घेवन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातल्या. समृद्धीची वाट हांवें धरल्या. तुज्या मार्गार म्हजे पांय गोठ दवरल्यात. म्हजीं पावलां हालोंक नात. हो पळे हांव आसां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीट दिवन आयक. जबाब, तुजें दर्शन घेवंक सर्वेस्परा आमी दादोशी जातल्या. तुज्या पाकोटांच्या सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलूंक तुजें मुखामोळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटाना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब, तुजें दर्शन घेवन सर्वेस्परा आमी दादोशी जाल्या. भाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी जाणें आमचो मोग केला आनी आपले कुरपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बरवासो दिला. तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं
आनी सगळ्या तऱ्यांचे बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोट करूं. शेकी भावा भयणीनो, आमचे पासत मागात. देवाचें उतर वेगी परगोट जायत वचून तुमचे मदें जालां तशें ताका जोयत मेळूं म्हूण मागात. तशेंच आमी नोश्ट्या आनी खोट्या मनशाच्या हातांतले निवारचे पासत मागात, कित्याक सगल्यांकूच भावार्थ ना. आमचो सोमी खात्रेचो आनी तो तुमकां घोटाय दितलो आनी वायटांतली राखतलो. हांवें तुमकां दिल्यात त्यो आज्ञा तुमी पाळात आनी पाळूनच रावतल्यात म्हूण तुमचे विशीं आनी देवाचेर बोरवासो दवरता. सोमी जेजू तुमची काळजां देवाच्या मोगाचे आनी माकलोल्या सोंसणिकाय वाटेन ओडून व्हरूं. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy sorbes fora, 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 soy जेजू ख्रिस्त मेल्ल्या मदलो मालगडो पूत, ताका मोहिमा आनी पदवी सदांच सर्वदा. Soy sorbes fora, 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 soy सोर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसू. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां थोडे सादुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जिवणपण ना म्हणटा तसले मनीस. ताणें तांकां हो प्रस्न घालो, गुरुजी, मोजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो, तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण सोंसत दोनी नासतना मेले. सगळ्यांहून निमाणी बायलूय मेली. तो 7 जाणांची पोतीन ती जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जिवण जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जिवणपणाक जी कोण पुर्ती जालोली मेळटी ती लग्न करून घेयनात आनी दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जिवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परतून जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच चिलकुट्याची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो पूत, हो अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव
आनी जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचोच न्हय, बोगोर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयचो आयतार सेवकांच्या वेदी सेवकांचो आयतार कसो आमी समोर उमता. देखूनच काल येयलेले सगळे वेदी सेवक हांगासर आसा आनी तां सगळे आयच्या दिसा वांटो घेतात. तर वेदेची सेवा करप म्हटल्यार खेरीत देवाची सेवा करप, जेजूची सेवा करप. तर होच आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी सेवेचो मोग काळजान घालूंक आनी ताचे खातीर मागूंक आयच्या दिसा आमकां आपयल्यान. तर आयचो सेवा धर्म देवाच्या उतरा विशीं कितें सांगता तें आमी आयकुया. खेरीत भाशेन दर एक सोनवारा आमचे फिरगोजेन वेदी सेवकांची जमात जाता. 5 वरांचेर, पयलीं 4 वरांचेर आसली. भुरगीं ट्युशनाक वयता पावनात म्हूण 5 वरांचेर दवरल्या. फाटले 2 वर्सांनी कुमियां दिवंक ना. देखून 9-18 भुरगीं जाणी पयलो कुमियां घेतला ताका आमी वेदी सेवकांच्या जमातीक आपयता. आनी जेन्ना ती सेवा धर्मीक ही जमातीक ती येतात, जायती शिकोवण ती घेतात, जायतो अनुभव ती घेतात आनी वेदीची सेवा करचो मोग ताच्या काळजांत आमी रिगोवंक सोदता. आनी हे भाशेन होच ल्हानपणी वेदी सेवा करूंक, आल्तारा भोंवतणी सेवा करूंक तांकां आमी उर्बा दिता, उत्तेजन दिता. आनी उपरांत तातूंतलेच घडये आमकां जायते पाद्री माद्री हो देव आपोवणी मेळटात. देखूनच खेरीत मोग आनी हुस्को वेदी सेवकां खातीर दाखोवंक हो आयतार दवरलेलो आसा. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, तेच भाशेन मिटींग आसली वेदी सेवकांची. एकलो भुरगो इस्कॉलाक येतालो, सोनवाराचो टिफीन घेवन येतालो आनी ताचें घर पयस 1 वॉल लागतालें घरा वचोंक आनी घरा सावन येवंक. तो आनीक मागीर घरा वचनासलो. इतलो हुस्को, इतलो मोग वेदी सेवक कसो करूंक ह्या भुरग्याक उर्बा आसली, मोग आसलो. देखून घरा पर्यंत जेवंक वचनासलो, टिफीन घेवन येतालो. आनी टिफीन घेवन येयल्या उपरांत तो इस्कॉल जाल्या उपरांत सगळीं भुरगीं घरा वेतात. तो वचोन इगोर्जेन सातिस्मा फुडें मागणें करतालो आनी हे भाशेन आपलो वेळ सारतालो. 4 वरां जायसर इगोर्जेन आसलो. वेदी सेवकांचे मिटींग हाजीर जावपाक आनी अशें सोनवाराच्या सोनवारा हो भुरगो अशें करतालो. केन्नाय थंयसर वेदीशी आल्ताराशी सातिस्मा फुडें घोडये ताका न्हीद पडटाली, न्हिदतालो. पूण इतलो मोग आनी हुस्को वेदीची सेवा करपाचो ताका आसलो. असो एक दीस तो आयलो आनी हे भाशेन इगोर्जेचेर राटावडी केल्या उपरांत वेताना पाद्विगारान रॉनींग एके भाशेन ह्या भुरग्याक तो त्या दिसा आयलोलो पळयलो, वेगळेच दिसा. तर ताका विचारलें, तूं कित्याक आयला? आयज सोनवार न्हय, आयज ऑल्टर सर्वस मिटींग ना, तूं कित्याक आयला? सातिस्माशी आसलो तो पळोवन विचारलें तेन्ना, फादर म्हजो डॅडी मेला म्हणून दुसऱ्यांक सांगचे आदीं जेजूक सांगूंक हांव आयला, अशें ताणें पाद्विगाराक सांगलें.
म्हज्या डॅडीक सासणाच्या जिवितांत भितर काड म्हूण हांवें जेजूक विनवती केल्या आनी तो जेजू बरोबर जिवो आसा म्हूण म्हाका म्हजो भावार्थ सांगता. देखून हांवें म्हज्या जेजूक दिनवासला आनी म्हज्या मामीकूय हे कठीण वेळार देवाचो आदार हांवें मागला. फादर, म्हाका जेजूचेर खूब भावार्थ आसा. ताचो बापूय जेजू बरोबर जिवो आसा. ही ताच्या जिव्या भावार्थाची खबर जायते फावटी पादविगारान आपल्या सेरमावांत वापरली आनी सासणाच्या जिविताक गोवाय दिली. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो ल्हानसो भुरगो वेदी सेवक तरी जायती शिकवण आमकां दिता आनी जो आयचो विशय आमकां सांगता आमचो देव मेलेल्यांचो न्हय जिव्यांचो आनी ताका आमी सगळीं जिवी. तर ह्याच भुरग्याच्या तोंडांतल्यान आमी ताचो भावार्थ पळयता. हो ल्हान वेदी सेवक जायते आमकां शिकयता. कोण भाशेन जेजूक तो सांगूंक पयलो आयलो, आपलो बापूय मेला ताची काकूट कर आनी त्याच बरोबर आपली आवयक बुजवण आनी गोठाय मागूंक तो आयलो आनी आपलो भावार्थ कसलो तो ताणें सांगलो. आपलो बापूय मरोंक ना पूण जेजू बरोबर जिवो आसा. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो ही ल्हानशी ह्या भुरग्याच्या जिवितांतली कथा आमकां दाखयता ह्या भुरग्याचो भावार्थ. देवाचो मोग भावार्थ ताचे सवे आसलो. तर जेजूय आमकां म्हणटा इल्लो सांसवाच्या बियां इतलो आमकां भावार्थ आसत जाल्यार जायत्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत घडटल्यो. ह्या त्या ल्हान वेदी सेवका सवे आमी पळयता. आपलो बापूय सोंपलो तेन्ना सगलो भावार्थ जेजूचेर दवरून तो पयलो जेजूक सांगूंक आयलो. तर आमचोय भावार्थ आमी गोड सांबाळुया. आमचो भावार्थ जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर दवरलेलो भावार्थ. जेजू जिवंत जाला आनी जेजू आमकांय निमाण्या दिसा जिवंत करतलो म्हूण ह्याच भावार्थान बोरमाशान खात्रेन आमची जिवीत आमी जियेता. तर आमकांय होच भावार्थ पुनर्जिवण जाल्ल्या जेजूचेर आमकां भावार्थ आसा आनी आमी एका दिसा पुनर्जिवण जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. सोत मानता म्हणटा तेसतना आमचो भावार्थ आमी जिवो करता. दर आयतारा तेन्ना आमी म्हणटा पातकाचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आसा म्हूण आमी सोत मानता. तर असतो आमचो भावार्थ. हीच ती भावार्थाची सोतां आमी सोत मानता ती आमचे जिवितान जियोंक गरज. तर हेंच आमी पळयता भावार्थाक लागून आयच्या पयल्या वाचपान आवय सांगाता सातूय पूत मरूंक तयार जाले आपलो भावार्थ राखूंक आनी सांबाळूंक. जेन्ना राजा ताका म्हणटालो मांस खावंक जायना तें फॉर्मायलां तें आनी हे सातूय पूत आवयच्या धिरान मागण्यान भावार्थाक तीर रावले. राजाच्या हुकुमाक तांणी पाडो दिलो ना. तर आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान असलीच भावार्थाची घडणी. सातूय भुरगीं ह्या आवयची भावार्थाक तीर रावली, विस्वाशी रावली, भावार्थ सांबाळलो राखलो आनी हे भाशेन राजाच्या हुकुमाक पाडो दिवंक ना पूण देवाचेर भावार्थ आपलो तीर दवरलो. दुसरे सुवातेर आमी पळयता बागयोन पावलो देवाच्या उतराची नेटान परगोटणी करता आनी नेटान परगोटणी करता आसतना तो सगल्यांक भावार्थाच्या देण्या खातीर दिनवासता आनी हे भाशेन तो परगोटणी करता म्हणल्यार जेजूक परगोडटालो आनी असले जेजूक परगोडटा आसतना तो सगल्या तेसोलोनिकारां खातीर मागणें करता आनी हे मागणें म्हटल्यार तुमकां देवान एके भाशेन भावार्थ दिला
आनी हो भावार्थ तुमी सांबाळला, तुमी जियेतात, तेच परी म्हणटा आपणाय खातीर तुमी मागात. ही देवाची बरी खबर परगटूंक म्हाकाय म्हजे खातीर तुमी मागणें करात. आनी हे भाशेन मागण्याचो आदार तो मागता. आनी हे भाशेन ह्या मागण्या वरवीं जेजूचो अर्था बरी परगटणार तो जावंक पावता. जेजू म्हणटा आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगट करात. तरीच ती परगटणी करूंक आमकांय जण एकल्याक आपयल्यात आनी मिसाचे बेठेंतल्यान देव आमकां शेवटाक पाठयतलो. वचात आख्या संवसाराक आख्खे रोसणेक शुभ वर्तमान परगट करात. देवाची बरी खबर परगटूंक आमकां आपयल्यात. तेच बरोबर आयज आमी पळयता कुडीक आनी आत्म्याक मान. आमी संवसारांत परतून जल्माक येनात, एकूच पाट ह्या संवसारांत आमी जल्माक येता. पूण ह्या जिवितांत कुडीक आनी आत्म्याक मान दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक गरज. ह्या जिविता भायर आनीक आमकां वेळ ना. देवान दिल्लें तें जिवीत आनी वेळ आमी देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक सारूंक गरजेचें. हाकाच लागून बागेवन पावलो म्हणटा शांती दिता तो देव तुमकां सुपूर्णायेन पवित्र करूं. आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचें आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी विरेत सांबाळूं. काय बरें मागणें बागेवन पावलुचे तेसलोनिकारां खातीर कुडीक आनी आत्म्याक मान दिवं आनी तो येसोर चुकी विरेत कूड आनी आत्मो सांबाळूं. तर हे भाशेन आमी हे भाशेन कुडीक आनी आत्म्याक मान दिवंक आमकां आपयता. देखूनच आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना एकूच फावट जियेता. तर आमची कूड आमचो आत्मो देवाक तातूंतल्यान आमी मान दिवंक मोहिमा दिवंक आमकां चुकी विरेत जियोंक आनी चुकी विरेत आमची कूड आनी आत्मो सांबाळूंक आमकां उस्कायता. सो ते सुवातेर सासणाचें जिवीत जेजून आपल्या कोश्टा मोर्ना आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमच्या पुनर्जिवणपणाची आमकां खात्री दिता. तर हेच खात्रेन आमी ह्या संवसारांत जियेता. सासणाचें जिवीत आसा म्हूण कुडीचें पुनर्जिवणपण जातलें म्हूण आमचो भावार्थ आनी त्याच बरोबर जिवन जाल्ल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ धरून हेच खात्रेन आमी आमचें जिवीत जियोंक आमकां उस्कायता. आनी तांकां हांव सासणेक जिवीत दितां आनी तीं सासणांक इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण जोमून वचचो ना अशें बागेवन जुवांव आपल्या शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता. तर आमी स्वत मानता सासणाचें जिवीत आसा म्हूण आनी हें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी आमचें जिवीत देवाचे मानाक आनी मोहिमेक ओपूंक देवाक मानता ते भाशेन जियोंक आमचो भावार्थ शेवट पर्यंत तीर सांबाळूंक आमकां आपयल्यात. आनी होच भावार्थ आमच्या जिविताच्या बऱ्या खोरण्या वरवीं ह्या भावार्थाक आमी साक्षी दिवंक खेरीत भाशेन आयचो सेवादोर आमकां उस्कायता. तर आमी ह्या संवसारान आसांव जाल्यार जियेतांव जाल्यार देवाक मानता ते भाशेन जियोंक देवाक जाय ते भाशेन जियोंक आमकां आयचो सेवादोर उस्कायता. शेवटाक आमची जण एकल्याची मुनसुबी जातली आनी मुनसुबी आमच्या जिविताच्या बऱ्या खोरण्या परमणी आमकां मुजरी मेळटली. तोरेंच मनान धरून बरें जिवीत जियोंक ह्या संवसारांत आनी ह्या जिवितांतल्यान देवाक आमी मोहिमा आनी मान दिवंक भावार्थान जियोंक जेजूच्या जिवणपणाचे खात्रेन जियोंक बोरवाशान जियोंक जेतेली क्रिस्तांव आमी जावया. तोरेंच आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. सासणाचें जिवीत आसा बेल्ल्याचें पुनर्जिवणपण आसा म्हूण विस्वास धरून हें संवसारी जिवीत
सर्गीचे जिविताक एक तयारी म्हूण सजमून बरें जिवीत जिवंक आमकांय जण एकल्याक हे मिसाचे भेटेंतल्यान कृपा मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाट एकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रेतमेच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरेताय सोलमोलो, पोंच प्लाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसात चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदाचो एकठाण, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आसा म्हूण सत मानून बावार्थाक तीर रावले, ते देवाक तीर रावले आनी राजाच्या हुकुमाक मान बागोयली ना. तर असलेच तीरपण आमच्याय बावार्थान जिवंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी उबेन सोबेन देवाचें उतर परगोडपाची आपली व्हड जबाबदारी जिवाल सांबाळून पुजेक नेटा जिव्या देवाचें उतर परगोटूंक तेमकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाची कायदे सारके समजून परजेक ताची बरेपण वाडूंक आनी कायद्यांचो दुरुपेग करिना जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या वेदी सेवकांनी वेदीची सेवा करतना लागशिल्ल्यान जिव्या देवाक बोजोवंक आनी जिवीत जिवाल सांबाळूंक तेच परी देव आपोवण्याक आपले कान सदांच उक्ते दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या आवय बापायन आपल्या काजारी साक्रामेंताक विस्वाशी रावन आपल्या भुरग्यांक बरे देखीन वाडोवंक आनी सासणाच्या जिविताचेर आपली नदर सदांच दवरून जियोंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा,
हो मोगाड बापा ही आमची खालती मागणी विस्वासान केल्ली दोईन आयकून घे आनी वेदी सेवकाच्या काळजान उर्बा आनी मोग वेदी सेवेक ओपूंक तांकां एके भाशेन कुरपेन भोर आनी आमकांय सगल्यांक सासणाचें जिवीत आसा कुडीचें जिवणपण आसा म्हूण सदांच मनान धरून जिवणपणाचे आवडे ओत्रेकांनी जियोंक शिकय हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. पेटवणेच्या वेळार गायन गायतले हांव C43 पेज 46. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामूण मागात. आमच्या नखे पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोगाड बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोस्ता मोरणाचो समोरोम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय करता.
सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आनी करूंक फावो सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजे तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदूतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमचो देव जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय. इज ए लायफ आनी आमी सगळीं ताका जिवी. तर ह्याच देवाक सदांकाल आमच्या जिवितांतल्यान महिमा दिवंक आमचे कुडींतल्यान महिमा दिवंक आनी सासणाच्या जिविताच्या वरवाशान आनी भावार्थान जियोवंक आमकां आयती कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेल्ये देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेरे आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेरे आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेरे आमकां शांती दी, शांती दी. होच जेजू पुनर्जिवणपण आनी जिवीत ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोब्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पुढच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
D43, page 71. गायन करुया E3, page 77. कोरस सगळीं म्हणटलीं, पण वर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आनी फोर्थ आमचो ऑल्टो बॉय मेलबर्न म्हणटलो. Tuja Boga, Gaya
आर्गानिका तुझ्या मोगान गायन करता आहा तुका आर्गानिका तुझ्या मोगान गायन करता. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, जेजूच्या खुणी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुमी आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या बागयो तांतुनीचो समुदाय ताका आमची शाबासका आनी दिनवास. तशेंच हेरूय समुदायांनी मुखार सरता तेन्ना भुरग्यांकूय फुडें काडची वाचूंक मागणी करूंक वो वांटो घेवंक म्हूण मागता. मीस सातोस भुरग्यांक दोतोन आसतली. मीस सातोस पॅरीश पास्टरल कावन्सल हांची जमात आसतली. आयज सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन फेस्ताची पोरबेक तयारी करपाक 20 तारखेर नोव्हेंबराचे कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांची जमात आसतली. तर सगळ्या कॉन्फ्रारींनी वांटो घेवचो आनी ही तयारी करूंक वावुरचें, सगळ्यांनी हातबोड घालून वावुरचें म्हूण तुमकां सगळ्यांक उगडास कोता. आदीस फुडें नोव्हेंबराची 20 तारखेर आयतारा दीस कॉन्फ्रारीची जमात आसतली. मिसा सोमारा दीस सकाळीं 7:30, मंगळारा दीस 7:30 मीस. सांजे लग्न संस्कार लॉरेन्स आनी गांगा हांचो. 9 तारखेर बुधवारा दीस सकाळीं मीस 7:30. सांजे मीस नेसेसिदाद कोपेलान. 10 तारखेर प्रेस्तारा दीस 7:30 मीस. सांजे 6 वाजता तोदोबे कोपेलांत माडी मीस आनी साल सांजे 6 वाजता. तेच कोत्तेल्या सोंग मागीर माडयेचेर आशिर्वाद घालून नोवेना 3 दिसांचे त्रिदूम आसतले. 11 तारखेर शुक्रारा दीस 7 वरांचेर एडोरेशन 7:30 मीस. सांजे 9 6 वाजता. 12 तारखेर सोनवारा दीस 7:30 मीस. विक्टोरिया जेकब डायस बेती हे आमचे भयणीक पयल्या वर्साचो मोन्नाचो उगडास फोंडार शिबित्रीन मागणी आसतली. सांजे मीस 6 वाजता तोदोबे कोपेलान. 13 तारखेर येता तो आयतार साद्या काळाचो 33वो आयतार वर्ल्ड डे ऑफ द पोर. गरिबांचो उगडास करून गरिबां खातीर मागतल्या. 7:30 मीस. मांडावळ करूंक बागयोन दोमिगाचो समुदाय. 9:30 वाजता तोदोबे कोपेलान फेस्त पोरो. सांजे मीस 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 10,570 रुपया. ग्राम सभा आसा आनी ग्राम सभा जातली 13 तारखेर नोव्हेंबराचे 10 वाजता. अजेंडा दिल्लो आसा टू रीड एंड कन्फर्म प्रोसिडींग्स ऑफ द प्रिवियस मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा हेल्ड ऑन 27th February 2022.
to approve beneficiaries under government schemes, if any, to constitute various committees as per government guidelines, village child committee, Beti Bachao Beti Padhao committee, garbage management committee, road safety and traffic management committee, village water and sanitation committee, biodiversity management committee, all standing committees, village development committee. आतां पंचायत ह्यो कमिटी कोत्ता बरे भाशेन गांवचें सुदारप जावं तर हातून भाग घेवंक तुमी वेचे घरा बसून रावल्या हातून कमिटीन पडना जाल्यार कांयच फुडें वचना आनी कांयच फुडें वेचें ना देखून मागता हांव ग्रामसभेन वांटो घेवंक जाता जाल्यार ह्या कमिटीनी भाग घेवंक इगोर्जेचें काम केल्यार जायना समाजाचें काम करूंक जाय हुस्को आमकां आसूंक जाय तर मागता हांव तुमी ग्रामसभेक वचूंक आनी ग्रामसभेन वांटो घेवंक पिलेन पदवीकारांक चीट धाडलेली आसा नोव्हेंबराचे 14वेर तियात्र आसतलो आनी हो तियात्र केरेच भाशेन आदाराक हाडलेलो आसा तांच्या पिरगोजेंतलो मॅल्कम होमेम ह्या ताका एक्सिडंट जावन तो घरांत आसा हातूंतणार आसा जायते दुडू खोच केलो जायते ताका इंजरीज आसा मल्टिपल इंजरीज तरी ताका ताचे लागीं दुडू तितले ना देखून हो तियात्र ताच्या आदाराक हाडलेलो आसा आनी तियात्र जातलो 14 तारखेर नोव्हेंबराचे आनी दोग वॉलंटियर्स आयिल्ले आसात पिलेंसान मीस जाल्या उपरांत ती तिकेटी विकतली तियात्राच्यो तर तिकेटी काडून आमी आदार दिवचो ह्या तरणाट्याक म्हूण मागता आनी तिकेटी काडूनय वचोनय जाल्यार जाता पूण तिकेटी काडून कितें फुलना पाकळी घालची म्हूण मागता तशेंच इगोर्जेक डोनेशन दिल्लें आसा 15,000 उगडासाक फेलिसियो इनासियो फ्रांसिस्को मोरेरा हाच्या उगडासाक तशेंच 1,000 एरन सेरांव इगोर्जेक आपल्या वाडदिसा समयार भेटयला तशेंच आयज ऑल्टर सर्वस हांगासर आसा नवीन ड्रेसां शिवल्या तांकां आनी तांणी घातल्या आयच्या दिसा ग्लोरिया फेर्नांदीस लिओनाची आवय आनी 5 ऑल्टर सर्वसां ड्रेसां शिवून हाडल्या देखून हांव तिका केरेच भाशेन दिनवासता देवाचे कृपेन काजार जाता लॉरेन्स लोबो आंकवार पोज जुजे फ्रांसीस लोबो आनी जोसेफा सिल्वेरा वॉळांक थरेस मागोस हाच्या व्हंकलेचें नांव गंगा कुमारी काटका आंकवार दो जाया बहादूर काटका आनी चांपा काटका नेपाळची रावता बेरे वॉळांक रेस मागोस कसलोय कायदो आसा कसलेय आडखोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा उबी रावया सोर्मेस्पोर तुमचे सोबे आसो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा शेवटाक गीत गावया F18 पेज 94 Sogli ambozuya
देवाचे